नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो. लुईस बर्जराच्या अमेरिकेतल्या कचेरीतल्यान भारतान लाच ट्रान्सफर केल्ल्या बँक खात्याची क्रायम ब्रांचीक मेळ्ळी माहिती. लाच रकमेची चेन दाखोवपी स्प्रेडशीट कॉपी पुलिसांकडेन. मंगळारा सावन पणजे चडशे रस्ते वन वे. आदले वन वे आशिल्ले तशेंच MG रोड, दादा वैद्य रोड वन वे. म्हयनोभर ट्रायल, अभ्यासा उपरांत निर्णय. सध्या तालाव ना. सांग्यावेल्या कांतीलाल मायनिंग केशीन मिनेर अनिल साळगावकराचे पूत समीर आणि अर्जुन साळगावकराची SIT चौकशी. कोर्टान दोगांकूय अंतरीम जामीन दिलो वाडोवन. मटका एजंटाकडल्यान पुलीस हप्ते घेतात म्हणून याचिकादाराचे आरोप. FIR घालून चौकशी करात. हायकोर्टाचो क्रायम ब्रांचीक आदेश. 6 म्हयन्या भितर मागलो रिपोर्ट. श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुतालिकाचेर गोय प्रवेश बंदी कायम. सुप्रीम कोर्टानय मुतालिकाक गोंयान वचपाक दिल्ली ना मान्यताय. मुतालिकाचो अर्ज मारलो भायर. आणि गोंयान आशियाई अंडर-19 फुटबॉल सर्त बुधवार सावन. भारताच्या टीमीची नेटान तयारी. कोच ली जॉन्सन उदेंते प्लेयरांचे तयारेचेर सातिस्वेत. खबर विस्तारान. लुईस बर्जराच्या अमेरिकेतल्या कचेरीतल्यान भारतातल्या कचेरेन लाच रक्कम ट्रान्सफर केल्ल्या बँक खात्याची माहिती क्रायम ब्रांचीक मेळ्ळ्या. ही रक्कम पावोवपाची चेन दाखोवपी स्प्रेडशीटाची कॉपी पुलिसांच्या हाताक लागल्या. अमेरिकेतल्या कोर्टाकडल्यान जायका लाच प्रकरणातले डॉक्युमेंट मेळोवंक रोगेटरी पत्र धाडूंक केंद्रीय गृह मंत्रालयान क्रायम ब्रांचीक मान्यताय दिल्या. जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक वाचा सुंदरान नव्यान जामीन अर्ज घाला. जायका लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या हाताक महत्वाचो पुरावो लागला. मंत्र्यांक लाच दिवपा खातीर लुईस बर्जर कंपनीच्या अमेरिकेतल्या ऑफिसांतल्यान भारतातल्या ऑफिसांत पयशे धाडपा खातीर वापरिल्ल्या बँक खात्याची माहिती मेळ्ळ्या. क्रायम ब्रांचीक ही माहिती लुईस बर्जर कंपनीन दिल्या. क्रायम ब्रांच पयशाच्या ट्रान्झॅक्शनाचो अभ्यास करता. लाच दिवपा खातीर केल्ल्या स्प्रेडशीटाची माहिती कंपनीन क्रायम ब्रांचीक दिल्या. कंपनीचो आदलो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलंगान अमेरिकेच्या कोर्टान ह्या स्प्रेडशीटाचो संदर्भ दिल्लो. लुईस बर्जर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी लाच दिवपाच्या वेव्हारान केल्ल्या ईमेलाच्यो कॉपी क्रायम ब्रांचीक मेळ्ळ्या. ह्या वेव्हारान लुईस बर्जर अधिकारी आनी आरोपींच्या भुमिकेचो क्रायम ब्रांच अभ्यास करता. केंद्रीय गृह मंत्रालयान गोंय सरकाराक लुईस बर्जर कंपनीचो आदलो उपाध्यक्ष जेम्स मॅकलंगाची अमेरिकेच्या न्यू जर्सी कोर्टाकडल्यान जबानी घेवंक गोंयच्या कोर्टान रोगेटरी लेटर धाडूंक कायदेशीर सोपस्कार करचे म्हूण मान्यताय दिल्या. मान्यतायेचो अधिकृत आदेश 1-2 दिसां भितर मेळूं येता म्हूण पुलीस सांगतात. लेखी मान्यताय मेळटनाच पुलीस स्पेशल कोर्टाकडेन वचून फुडले कामाक लागतले. इतले मजगतीं जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदरान पणजेच्या खासा न्यायालयान जामिनाक नव्यान अर्ज केला. जायका लाच प्रकरणात सगळ्यांत चड हात मारला दिगंबरान म्हूण वाचासुंदरान जबानी दिल्या. आनी दिगंबर कामतीक जामीन मेळटा जाल्यार पॅरिटीचेर आपल्याकूय जामीन दिवचो म्हूण वाचासुंदराचो आर्ग्युमेंट. The change in circumstances on parity, these are the two grounds. The investigation is almost over, and then more than one month has passed. He is in custody. Therefore, as far as he is concerned, the investigations are over, and other co-accused have been granted bail. In this case, they say I was a stimulator. They have never said that I was a beneficiary. I have not taken a single paisa in this case. क्रायम ब्रांचीन वाचासुंदराच्या जामीन अर्जाक जाप दिवंक वेळ मागला. वाचासुंदर पुरावे आनी साक्षीदारांकडेन मेतेर जातलो म्हूण क्रायम ब्रांचीक दुबाव. हे पयलीं दिगंबर कामतीन घाल्ल्या RTI अर्जातूय तो मेतेर जाल्लो. जामिनाक विरोध करपाक क्रायम ब्रांच जायका सर्वेयर उदय मांडवेळकाराची साक्ष वापरूंक शकता. दिगंबराक RTI म्हायती दिवंक वाचासुंदरान आपल्याचेर दबाव हाडिल्लो म्हूण मांडवेळकारान सांगिल्लें. अर्ज बिरेस्तारा दनपारा सुनावणेक येतलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजे उरिल्ले चडशे रस्ते मंगळार सावन वन वे जातात. MG रोड आनी महालक्ष्मी देवळाकडचो दादा वैद्य रोड हे 2 लांब रस्ते वन वे केल्यात.
पयलींसावन वन वे आशिल्ले रस्ते वन वेज दवरल्यात. म्हयनोभर ही नवी वेवस्था चलतली. उपरांत निमणो निर्णय जातलो. वेवस्थेची ट्रायल चलतना चुकून एखादो नो एंट्रीन गेल्यार तालाव दिवचे ना. उत्तर गोंय ट्रॅफिक डीवायएसपी धर्मेश आंगलेन प्रुडंटाक नवी वेवस्था दाखयली. पळयात रिपोर्ट. थंयच्यान पणजेचे मेजर रस्ते वन वे करता ट्रॅफिक कंजेशन कंट्रोल करपा खातीर. सो सुरवात खंयच्यान जाता? सुरवात म्हणल्यार आतां जो पळय असो आडवो रस्तो गेला MG रोड म्हणटा तो, जो पुलीस हेडक्वॉर्टराच्या रायट सायडीच्यान वता पळय आझाद मैदाना कडल्यान, हय थंय पळोवया. हो आतां पळय हांगाच्यान जो पळय आतां फिदाल्गो आहा पळय हॉटेल, फिदाल्गो कडल्यान जो रस्तो टुवर्ड्स DBB मार्ग येता हो वन वे जाता. म्हणजे तुमच्यानी येवपाक मेळटलें. आतां ह्यो गाडयो येता ती येवपाक मेळटलें, वचपाक मेळचें ना हेवटेन. कळ्ळें न्ही? वचपाक जाय जाल्यार सॅकॉला कडल्यान भितर सरचें पडटलें, नाल्यार पुलीस हेडक्वॉर्टरा कडल्यान भितर सरचें पडटलें. आतां आमी आझाद मैदाना कडेन उबे आसा. हो आझाद मैदान आमच्या फाटल्यान आहा तो. आनी CCPचें ऑफीस अशें उरलें, हे वटेन डॉन बॉस्को उरलें. आतां जो पळय नवो अरेंजमेंट जावपाचो आहा तातूंत हांगाच्यान तुमकां अप टू डॉन बॉस्को आनी डॉन बॉस्को फुडें अप टू काकुला आयलंड पर्यंत वचूंक मेळटलें. येवंक मेळचें ना ह्या रस्त्यान. ही वन वे जाली. तशीच थंयच्यान म्हणजे फ्रॉम CCP कुंडयकर नगर म्हणटा थंयच्यान अशें येवंक मेळटलें, तुमकां वचूंक मेळचें ना. हय, थंयच्यान हांगा आयल्यान येवपाक मेळटलें, वचूंक मेळचें ना त्या रस्त्याचेर. तसोच आतां फाटल्यान पळय सॅकॉल आसा, सॅकॉला कडल्यान तुमच्यानी असो येवपाक जाता भितर. सॅकॉला कडल्यान अशें सरळ काफे भोसले बी ना, थंयच्यान चर्च पॉयंटी कडेन वचूंक मेळटा, येवपाक मेळचें ना. ओके. आनी हांगसर गोविंदा बिल्डींग म्हटलें. हे पळय ती गोविंदा बिल्डींग, ती युको बँक आहा पळय ती गोविंदा बिल्डींग. गोविंदा बिल्डींग आतां हो येवपाक मेळ्ळो न्ही, गोविंदा बिल्डींग कडल्यान वचपाचो सामको महालक्ष्मीच्या दारान पर्यंत. आनी तशेंच ताजो फुडलो रस्तो म्हणजे फिदाल्गो जो तुमकां दाखयलो तो फिदाल्गो कडल्यान तुमकां रायट अप इन फ्रंट ऑफ ट्रॅफिक सेल मेन रस्त्याचेर वचूंक मेळटा. सो अशें एक रस्त्यान वचपाक मेळटा, एक रस्त्यान येवपाक मेळटा, अशें आमी तें हें केलां. म्हणजे ऑल्टरनेट रस्तो वन वे केला. आतां हो जेन्ना तुमी फूल वन वे करता काकुलो आयलंड पर्यंत, जाल्यार येवपा खातीर खंयचो रस्तो करता? ताजो फुडलो 18 जून ऑलरेडी एक्झिस्टींग वन वे आसा न्ही, तो येवपाचो. हो वचपाचो, तो येवपाचो, ताजो फुडलो वचपाचो, ताजो फुडलो येवपाचो. सो इट इज ऑल्टरनेट. हय, ऑल्टरनेट. सगळे अख्खे पणजे तुमकां इन लूप्स वचपाक मेळटलें. हय, तो पलासे ते गोवा रायट अप टू सिनोर येवपाचो रस्तो. म्हणजे कितें आसा, जो पळय असो आयलो तो लेफ्ट टर्न घेतलो, असो गेलो, लेफ्ट टर्न घेतलो, परत 18 जुनार पावलो. सो एवरी लेफ्ट टर्न यू आर टेकिंग, यू आर रिचिंग बॅक एट द सेम स्पॉट. सो होल ऑफ पणजी इज डिवायडेड इंटू लूप्स. आनी पयलीं पणजेन वन वे आसले ते पयलींचे वन वेन कितें चेंजीस केल्या ना, ते एक्झिस्टींग तशेंच आसा, तातूंत आमी कांय चेंजीस करूना, फक्त हे नवे आमी एड केल्या. सो होल ऑफ पंजीम सिटी हॅज बिकम अ वन वे. तुमचे पुलीस आसतले हांगसर गायड? हय, 110 पुलीस घेतिल्ले आसा आमी. फॉर द नेक्स्ट 15 days आमी फक्त गायड करतले लोकांक. चलनींग बी कांय जावचें ना. वी वील बी ओनली गायडींग. स्टार्टिंगाक मातशें कन्फ्युजन जातलें, एवरीथींग वील फॉल इंटू प्लेस. सांग्यावेल्या कांतीलाल बेकायदेशीर मायनिंग केशीन मिनेर अनिल साळगांवकाराचे पूत समीर आनी अर्जुन साळगांवकार सोमारा सकाळी SIT मुखार हजर जाले. दोगांची 2 वरां चवकशी जाली. डॉक्युमेंट तपासपाक SITन अर्जुन साळगांवकाराक मंगळारा परत आपयला. इतले मजगती कोर्टान दोगांचोय अंतरीम अटकपूर्व जामीन 3 सप्टेंबर मेरेन वाडयला. समीर आनी अर्जुन साळगांवकाराच्या अर्जाचेर 3 सप्टेंबराक जाल्यार प्रफुल्ल हेदेच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर 10 सप्टेंबराक सुनावणी जातली. सांग्यावेले कुरपे आनी कुर्डीच्या कांतीलाल कंपनीच्या बेकायदेशीर मायनिंग केशीत SITन आदलो आमदार मिनेर अनिल साळगांवकार आनी ताचे दोगूय पूत समीर आनी अर्जुन साळगांवकाराक 2दा समन्स काडल्यात. दोनूय फावट पुतांनी समन्स चुकयल्ले. तिसऱ्या समन्साचेर सोमारा दोगूय SIT मुखार हजर जाले. दोगांकूय SITन सुमार 2 वरां उजरायले. समीर आनी अर्जुन साळगांवकार अटक जायत म्हूण अटकपूर्व जामिनाक गेल्यात. SIT मुखार हजर जाय मेरेन तांकां अंतरीम जामीन दिल्लो. दोगांच्याय अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर कोर्टान 3 सप्टेंबराक दनपारां सुनावणी दवरल्या. तो मेरेन तांकां अंतरीम जामीन चालू उरतलो. सरकारी वकिलान साळगांवकाराच्या जामीन याचिकेचेर आर्ग्युमेंट घालपाक कोर्टा कडेन वेळ मागला. 3 सप्टेंबर मेरेन साळगांवकाराक अटक केल्यारूय कादयेत दवरूंक मेळचें ना. मंगळारा SITन अर्जुन साळगांवकाराक डॉक्युमेंटाची तपासणी करपा खातीर परत आपयला. इतले मजगती आनीक एक मिनेर प्रफुल्ल हेदेच्या जामीन अर्जाचेर 10 सप्टेंबराक दनपारा उपरांत सुनावणी जातली. 10 तारखे मेरेन प्रफुल्ल हेदेक अटक करचो न्ही म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगलां.
सांगेवेल्या कुर्पे कुर्डीचे बेकायदेशीर मायनिंग केशीत एसआयटीने पयलीं आदलो मंत्री आनी मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर जोकेची आपोवन चवकशी केल्या. कांतीलाल कंपनीच्या दोगा संचालकांच्यो जबान्यो घेतल्यात. मात मुखेल तो मिनेर अनिल साळगांवकार एसआयटीच्या हाताक लागना. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण फॉरेनात आशिल्ल्यान तो हाताक लागपाची शक्यताय उणेच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मटका एजंटाकडल्यान पुलीस हप्ते घेतात म्हूण याचिकेन आरोप जाल्ल्यान एफआयआर घालून प्रकरणाची चवकशी करपाचो आदेश हायकोर्टान क्रायम ब्रांचीक दिला. मटक्याचेर घाल्ले एके जनहीत याचिकेन दिल्ल्या म्हायतीच्या आदाराचेर एफआयआर घालचो म्हूण कोर्टान पुलिसांक सांगला. कांय एक्टिव्हिस्टांनी ही याचिका घाल्या. 6 म्हयन्या भितर क्रायम ब्रांचीक चवकशीचो रिपोर्ट दिवंक सांगला. घेऊया एक विराम.